पर्रा शेत जमनीत बेकायदो मातयेचो भराव घातिल्ल्याच्या आरोपाखाला म्हापशें पुलिसांनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी तांच्या घरकान्नी आमदार डिलायला लोबो हांच्या आड गुन्यांव दाखल केला। नगर नियोजन कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला। मजगती आपूण पर्रा हांगचे शेत जमनीत कसल्याच प्रकारची बेकायदो बांदकामां करूंक ना। गरजेचे परवाने घेवनूच आपूण थंय शेत लागवड करपाचो थारायला, अशें स्पश्टीकरण मायकल लोबोन दिला। तशेंच संबंधीत जमनीची कागदपत्रां लोबोन म्हापशें पुलिशेन सादर केल्या। उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणाचे विक्रम टेंगसे हांणी 2 मे दिसा म्हापशें पुलिशेंत लोबो जोडप्या आड बेकायदो शेत जमनीत मातयेचो भराव घातिल्ल्यान प्रकरणांतले कागाळ दाखल केल्ली। जमनींत मातयेचो भराव घालून ती पुरायल्याची आरोपाखाला पुलिसांनी बुधवारा नगर नियोजन कायदे कलम 17(ब) खाला गुन्यांव दाखल केला।